नॉर्थ गोवा पीडीएचे 2 ते 3 कुडके करपाचो युती सरकाराचो प्लान चल्ला। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण एनजीपीडीएच्या विभाजनाक गोवा फॉरवर्ड तयार, मात बीजेपीचेच कांय फुडारी मातशे काकू करतात। एनजीपीडीएचे 2 भाग करून ताळगाव पीडीए वेगळी करप, ताचे अध्यक्षपद बाबुशाक दिवप, नाजाल्यार 3 भाग करून तिसरो भाग ग्रेटर पणजे पीडीए करप। 30 ऑक्टोबराक एनजीपीडीएचे विभागणेचेर टीसीपी बोर्डाची बसका जातली। नॉर्थ गोवा पीडीएची विभागणी करपावयल्यान सरकाराचे 2 मुखेल घटक बीजेपी आनी गोवा फॉरवर्डाच्यो सध्या वाटाघाटी चल्ल्यात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एनजीपीडीएचे 2 वा 3 विभाग करपाचे यत्न चल्ल्यात। सध्या एनजीपीडीएत ताळगांव, पणजी, म्हापशें आनी कळंगूट कांदोळे हे 4 वाठार आसात आनी चेअरमॅन बीजेपीचो आमदार उपसभापती मायकल लोबो। सद्याक चल्ल्या ते चर्चे प्रमाण एनजीपीडीएचे 2 भाग करून एनजीपीडीए आनी ताळगांव पीडीए करूं येता। ताळगांव पीडीएत ताळगांव आनी बांबोळे पीडीए वाठार आसतलो। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण टीसीपी मिनिस्टर ताळगांव पीडीए गोवा फॉरवर्डाच्या बाबूश मोन्सेराताक दिवंक सोदता। Maybe a separate PDF for itself. Postal. Could be. Tashit Sangda ne. What I'm trying to say is I'm indicating that, but I'm not giving you a name for it. I'm not using terminology. I'm talking about the concept behind that. That is the concept. When you're talking about Greater Panjim, will Porvorim be also PDA because it is also growing at a same rapid speed? You have a point. You have a point. Will it be considered by government? Though I have we'll a point. We'll have to discuss. Are you looking at a time frame by when these PDAs will come in vis-a-vis the RP also? You know, we have a board meeting on the 30th. एनजीपीडीएचे 3 वाटे घालपाचोय दुसरो एक प्लान चल्ला म्हूण सुत्रां सांगतात। ह्या प्लाना प्रमाण एनजीपीडीएत म्हापसा, कळंगूट कांदोळे आनी नवी पीडीए हडफडे, नागवा, पर्रा घालप। थंय चेअरमॅन मायकल लोबो आसतलो। ताळगांव पीडीएत ताळगांव आनी बांबोळीची नवी पीडीए करून थंय बाबूश मोन्सेराताक अध्यक्ष करप आनी उरता तो तिसरो भाग तो ग्रेटर पणजे पीडीए। In principle, there is an agreement that 2 more new PDAs should be constituted with the concept of greater Panjim. पणजे म्हणटा तें आसा आनी सॅच्युरेट जाल्लें। सरकाराचो उद्देश असो आहा की थिंग्स हॅव टू शिफ्ट आउट ऑफ Panjim. Decongesting Panjim can also become a cabinet decision. Today Chief Secretary was with me when we were discussing archives. What would be the best place to take these archives? There was a suggestion, take it to Donapal. If there is no place, you are saying you take it to Fatharda. I can also give them something next to the court. Bari jago Korea Janat. But it will be too drastic for these people here. Are angache karan thoy marta gam. So there is no such thing to just grab it. But the point is that decongesting Panjim should have a priority of the government to the extent of even it becoming a cabinet decision. When such things are done, that therefore greater Panjim would be a concept that will evolve on its own. ही सध्या सुरू आशिल्ली मुळावी चर्चा। विभागणेक गोवा फॉरवर्ड राजी, मात बीजेपीत कांय जाणांची नाराजी। हे परिस्थितीत टीसीपीच्या बोर्डाचे 30 ऑक्टोबराचे बसकेत एनजीपीडीएच्या विभागणेचेर चर्चा जातली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। 2 वर्सां भितर गोंयान एक नवे आर्कायव्ह हाऊस जातले म्हूण पुराभिलेख मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। नवे आर्कायव्ह हाऊस दक्षिण गोंयान फातोर्ड्या जावचे अशें ताचें मत। ताणें पणजे पुराभिलेख ऑफिसान वचून परिस्थिती पळयली। रिकॉर्डाचे डिजिटायझेशन जातले म्हूण विजय उलयला। फुडले वर्स सोंपता म्हळ्यार 450 कोटी मोडून नारव्या सप्तकोटेश्वराचें देवूळ बांदपाचो आर्कायव्हजाचो प्लान आसा। सरकाराचो उद्देश इतलो आहा की फुडल्या 2 वर्सांन आमी आर्कायव्ज एक नव्यो मॉडर्न आर्कायव्ज तयार करपाक जाय। हे करचे पयलीं हांगा जें कितें आसा तें आमी राखून दवरलें। तें राखप कशें? एक की डॅम्पनेस जावची न्ही। डॅम्पनेसानूय काबार जावंक शकता बिकॉज इट देन बिकम्स बायोडिग्रेडेबल। डिजिटायझेशन हें जावपाक जाय। डिजिटायझेशन इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी। वन इज वेदर आर्कायव्ज हियर इज द रायट प्लेस हो एक इशू। दुसरो की आमी जर एक मॉडर्न आर्कायवाचें एक न्यू हाऊस ऑफ आर्कायव्स वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट, देन हांगा आहा ते खंय व्हरतले? नवे आर्कायव्स जर करतलो जाल्यार नवो जागो जाय। तो सुरवात करून तो बांदून मागीर ते हांगाच्यान शिफ्ट करप ताजे पयलीं आमच्यान करूंक जायना। एज अ मिनिस्टर इट वील बी माय प्रायोरिटी to have a
new house for archives which will resemble a Goan archive, but will be a modern archive that can be interactive, can be used to create interest among children, amongst people, because we are having the Asia's oldest archives. जागो खंयचो हो सरकारा कडेन उलोवचें पडटलें. आय वूड बी ऑफ द ओपिनियन की सावथान व्हरचें. आमच्या मतदारसंघान जागो आहा. फुडल्या 2 वर्सांन एक नवे आर्कायव्ज आमी बांदप आनी हें तें शिफ्ट करप. इन द इंटरिम पिरियड हे आर्कायव सेफ उरपाक जाय. सेफ म्हणल्यार फायर सेफ्टीच्या हाजेर एक कंप्लीट ऑडिट जावपाची गरज आहा. I am taking this department seriously. I have asked for this portfolio. To archaeology, आम्ही एक 4.5 कोटी रुपया म्हणून आम्ही सप्तकोटेश्वर देऊळ नार्वे आम्ही ते काम सुरवात करपाची आणि आम्ही अशी टार्गेट घाला की 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराज जंय आयिल्लो ती एनिवर्सरी आम्ही ऑब्जर्व करपाची आहा. ताजे पयलीं हें काम तयार जावंक जाय. आमी टार्गेट दवरला डिसेंबर 2018. घेऊया एक ब्रेक.